गोय सरकारान अंदूचे युवा सृजन पुरस्कार जाहीर केले। संगीत, नाटक, चित्रकला, लोककला आणि साहित्य ह्या वाठारांनी विशेष योगदान दिवपी उदेत्या कलाकारांक कला आणि संस्कृती खाते हे पुरस्कार दितले। अंदू जाहीर जाल्यात वा त्या पुरस्कार जयंतिवंतांत ओलाव रॉड्रिग्स, मुकेश घाटवळ, आरती नायक, रामनाथ गावडे, गोपीनाथ गांवस, राजन फुलारी, कार्मिना सिकेर आणि उल्हास तारी हे 8 जाण आसात। युवा कलाकारांक उमेद येवची म्हूण सरकारान युवा सृजन पुरस्कार येवजण चालीक लायल्या। कला आनी संस्कृतीचे मळार बऱ्यापैकी वावर करपी कलाकारांक हो पुरस्कार दितात। दर वर्सा चडांत चड 8 कलाकारांक हो पुरस्कार जाहीर जाता। कला आनी संस्कृती खात्यान 2013-14 वर्साचे युवा सृजन पुरस्कार जाहीर केले। युवा सृजन पुरस्कार जाहीर जाल्ल्यांची नांवां अशीं आसात: संगीत मळार आरती नायक, मुकेश घाटवळ आनी ओलाव रॉड्रिगेज, तियात्र मळार कार्मिना सिकेर, उल्हास तारी, साहित्य मळार रामनाथ गावडे, पारंपारीक कला मळार गोपीनाथ गांवस आनी फायन आर्ट्स मळार राजन फुलारीक हो पुरस्कार जाहीर जाला। 20,000 रुपया रोख, प्रशस्तीपत्र आनी यादस्तीक चिन्ह असो हो पुरस्कार। एका खाशेल्या कार्यावळीन तांकां पुरस्कार भेटयतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मुखेल म्हायती आयुक्त लीना मेहेंदळेचे नियुक्तीकय हायकोर्टात आव्हान दिलां। तिची नेमणूक करतना सरकारान नेमणूक प्रक्रियेचे नेम सारके पाळूंक ना असो दावो याचिकादारान कोर्टा मुखार केला। केस 17 सप्टेंबराक सुनावणी घेतली। मुखेल माहिती आयुक्ताचे नेमणुकीची केस हायकोर्टात गेल्या। एका राज्य माहिती आयुक्ताच्या नावाची शिफारस आंगलट आयले उपरांत सरकारान सादूर जावन मुखेल माहिती आयुक्ताच्या नावार शिक्को मारचे पयलीं कायदो खात्यांत धाडल्या। राज्यपालान तिच्या नावाक मान्यताय दिल्या। सध्या CICची फायल कायदो खात्यांत आसा। ही सगळी प्रक्रिया पुराय जावंक 15 वतली। पूण नेमणुकेचेर राज्यपालाचो शिक्को पडिल्ल्यान नेमणूक जाल्ल्यांत जमा। हे फाटभुंयेर ही केस हायकोर्टांत गेल्या। मुखेल माहिती आयुक्त नेमपाची प्रक्रिया सरकारान सारकी करूंक ना असो याचिकादार आयरिश रॉड्रिग्साचो दावो। लीना मेहेंदळेची भौशीक वावराची माहिती आनी अणभव मुखेल माहिती आयुक्त नेमपाक तयार केल्ले निवड समितीक दिवंक ना असो दावो याचिकादारान केला। उमेदवाराक कोंकणीचें ज्ञान आसपाक जाय अशी तरतूद राजभास कायद्यांत आसा। लीना मेहेंदळेक कोंकणी येना, ताका लागून CIC पदा खातीर ती पात्र थारना अशें याचिकादार म्हणटा। हे केसीचेर 17 सप्टेंबराक सुनावणी जातली। माहिती आयुक्त हो निवृत्त न्यायाधीशच आसपाक जाय असो ना, बिगर न्यायीक अधिकारी आसूं येता अशें सुप्रीम कोर्टान हालींच स्पश्ट केलां। ताका लागून राज्य माहिती आयुक्त नेमपाचोय सरकाराचो मार्ग मेकळो जाला। मात CICचे नेमणुकेंत सरकारान कितें चूक भूल केल्या काय कितें हे हायकोर्टा मुखारूच स्पश्ट जातलें। मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर। कला अकादमीत सुरू आशिल्ल्या 39व्या तियात्र सर्तीक बरेपैकी प्रतिसाद मेळटा। पूण सर्तीचे नेम आनी आयोजनाविशीं तियात्रिस्तांक कांय गजाली मान्य ना म्हूण ते कला अकादमीचे वांगडी सचिवाकडे उलयले। ह्या चर्चेंतल्यान कांय प्रस्न सुटले। उरिल्ले मुद्दे फुडल्या वर्सा मेरेन सोडोवचे अशें तियात्रिस्त मागतात। तियात्र सर्तीची वेळ, परीक्षण आणि आयोजनाविशीं तियात्रिस्तांक कांय मुद्द्याचेर आक्षेप आशिल्ले। तांणी हे प्रस्न कला अकादमीच्या वांगडी सचिवा मेरेन पावयले। कला अकादमीन तियात्रा खातीर जागो असो राखीव करूंक ना। सगळ्यांक पयले जाय तशें हॉल दिता आनी जुंय स्लॉट आसा बाकी आसा ती आमकां हाडून चेपयता। आयज तूं कर 10 तारखेर एकलो, मागीर दुसरो तियात्र जाता 18 तारखेर। असलें जावंक जायना। जेन्ना तियात्र 3-4 म्हयन्याचेर वता तेन्ना जजीसांक पर्यंत जजमेंट दिवपाक सारकें आसना। थोडे बहुत चेपण हाडपाचो यत्न केला आनी आमी जैतिवंत जाले खातीर जो तियात्र ते सकाळचे करूंक सोदताले तो सांजे करपाक ते तांणी आयतेपण दाखयला। तियात्रिस्तांचे मागणे प्रमाण सर्तीचो वेळ बदलला म्हूण तियात्रिस्ट उमेदी आसात। हे स्पर्धा ते सकाळी आनी सांजे दवरूंक सोदताले। हे ल्हान भुरगे हे स्पर्धेर वांटो घेवचे नासले आनी नवे नवे भुरगे जे तयार जाता ते भुरगे तयार जावंक पावचे नासले। पूण आमी ते एकठांय येवन आतां सदांच 7 दवरूंक थारायला ही स्पर्धा। हे एक आमी बेस बरें काम केलां। तियात्रिस्तांकडेन चर्चा करून जाता तितले प्रस्न सोडोवपाचो यत्न कला अकादमीच्या वांगडी सचिवान केला। पूण कला अकादमीच्या येणावळी कडेन तडजोड करपाची मात ताची तयारी ना। कला अकादमी जर ऑन इट्स ओन सस्टेन जर जावंक जाय जाल्यार वी हॅव टू जनरेट सर्टन कायंड ऑफ रेवेन्यू ऑन आवर ओन। I mean Kala Academy is of the firm opinion and we have made it very clear. Social investment to certain extent, yes. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।